2 Raza, chapter 13. इस्रायलांत जेहोआहाजाची राजवटकी 814 to 798. जुडाचो राजा आहाजियाचो पूत जोआश हाच्या कारकिर्दीच्या 23व्या वर्सांत जेहूचो पूत जेहोआहाज हो सामारियांत इस्रायलाचो राजा जालो. ताणें 17 वर्सां राजवटकी चलयली. सर्वेस्पराक कांटालो येता तें ताणें केलें आनी नेबाताच्या पुतान जेरोबोआम हाणें इस्रायलाक करून लायलोल्या पातकाक तो लोबदलो. तें ताणें सोडून दिवंक ना. ह्या वरवीं इस्रायलितांचेर सर्वेस्पराचो राग पेटलो आनी ताणें तांकां जायतो काळ आरामाच्या राजा हजायल आनी ताच्या पुता बेन हदाद हांचे आधीन केले. तरी पूण जेहोआहाजान सर्वेस्पराक थोंडावंक प्रयत्न केलो आनी सर्वेस्परान ताचें आयकलें, कित्याक सिरियेच्या राजान इस्रायलाक दिलोली दोगडावणी ताणें पळयली. सर्वेस्परान इस्रायलाक एक सोडवणदार दिलो, जाणें तांकां सिरियेच्या चोपक्यांतली सोडयली आनी इस्रायलीत आदले पोरी आपल्या तोंबून वस्ती करूंक लागले. पूण जेरोबोआमान इस्रायलाक करूंक लायलोलें पातक तांणी सोडून दिवंक ना. पूण तें पातक ते करीत रावले. आनी त्या भायर पुजेचो खांबो समारियेंत उबोच आसलो. जेहोआहाजाचे फौजेंत सर्वेस्परान फकत घोडे चलोवपी मनीस 10 घोडेस्वर आनी 10,000 सैनीक दवरले. पांयां तोळा धुले पोरी मोस्तिलोले. सिरियेच्या राजान तांचो भस्म केलो. जेहोआहाजाचो उरलोलो इतिहास, ताची आख्खी कारकिर्दीची खबर आनी ताचे पदवेचें वर्णन इस्रायलाच्या राजांच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा न्हय. मागीर जेहोआहाज ताच्या पुर्वजां बरोबर न्हिदलो आनी ताका सामारियेंत पुरलो. जोआश ताचो पूत ताच्या जाग्यार राजा जालो. इस्रायलांत जेहोआहाजाची राजवटकी 798 to 783. जुडाच्या राजा जोआश हाच्या कारकिर्दाच्या 27व्या वर्सांत जेहोआहाजाचो पूत जेहोआश सामारियेंत इस्रायलाचो राजा जालो. ताणें 16 वर्सां राजवटकी चलयली. सर्वेस्पराक कांटालो येता तें ताणें केलें आनी नेबाताच्या पुता जेरोबोआम हाणें इस्रायलाक करूंक लायलोल्या पातकाक तो लोबदलो. तें ताणें सोडून दिवंक ना. जोआश हाचो उरलोलो इतिहास, ताची आख्खी कारकिर्दीची खबर, ताचे पदवेचें वर्णन, जुडाच्या राजा आमाजियाचेर ताणें कशें झूज मांडलें तें सगळें इस्रायलाच्या राजांच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा न्हय. मागीर जोआश ताच्या पुर्वजां बरोबर न्हिदलो आनी जेरोबोआम शिवासनाचेर चडलो. सामारियेंत इस्रायलाच्या राजां बरोबर जोआशाक पुरलो. एलिशाचें मोronn. एलिशा पिड्डेक लागून दुयेंत पडून मोच्चो आसलो तेन्ना इस्रायलाचो राजा जोआश ताका भेटूंक गेलो आनी ताच्या फुड्यान दुकां घडोवन म्हणलें, बापा बापा, इस्रायलाचे घोडेस्वर आनी तांची फौज. एलिशान ताका म्हणलें, धनुश्यो आनी थोडे बांद हाड. आनी ताणें एक धनुश्यो आनी थोडे बांद हाडूंक लायले. तेन्ना एलिशान राजाक म्हणलें, धनुश्यो घे. आनी ताणें धनुश्यो घेतलो. एलिशान आपले हात राजाच्या हातांचेर दवरले. मागीर ताणें म्हणलें, उदेंती वाटेन जनेल उगड. आनी ताणें उगडलें. मागीर एलिशान म्हणलें, सिरियेचेर जैत मेलयतलो बाण तुम आफेक हांगासर सिरियेक सामको हारयतलो. एलिशान म्हणलें, तें बाण उखल
आनी ताणें उखल्ले. मागीर ताणें राजाक म्हणलें, जमनीचेर बान मार. आनी ताणें 3 फावटी मारले आनी थांबलो. ह्या वेळार हो देवाचो मनीस ताचेर रागार जालो. ताणें म्हणलें, तुवें 6 फावटी मारूंक जाय आसलें आनी तूं सिरयेक पूर्णपणी हारयतलो आसलो. आतां तूं सिरयेक फक्त 3 फावटी हारयतलो. एलिशा मेलो आनी ताका पुरलो. दर वर्सा मोआबीत देसांत भितर सरूंक लागले. एक फावट कांय लोक एका मनशाक पुरूंक वताले. मोआबितांक पळोवन तांणी त्या मनशाक एलिशाचे समाधींत शेवटिलो आनी गेले. एलिशाच्या हाडांक तेंकोना बरोबर तो मनीस जिवो जालो आनी उबो रावलो. सिरियेकारांचेर जैत. जेहोआहाज हाच्या जिवीतभर कालांत सिरियेचो राजा हाजाएलान इस्रायलितांक पिडापीड दिली. पूण सर्वेस्पराक तांचे चुरचुरे दिसले आनी तांचेशी दयाळ जालो. एब्राहेम, इजाक आनी जाकोब हांचे कडेन ताणें करार केलेलो देखून तांचेशी तो कवळलो. तांचो भोसूम करूंक ताका खोशी नासली आनी आपले नदरे मुखायले ताणें तांकां धांवडायले नात. सिरियेचो राजा हाजाएल मेलो आनी ताचो पूत बेन-हादाद ताच्या जाग्यार राजा जालो. जेहोआहाजाचो पूत जेवाशान हाजाएल आपल्या बापाय जेहोआहाजा लागीं झुजून आपल्या ताब्यांत केलोलीं शारां हाजाएलाचो पूत बेन-हादाद हाचे कडचीं परत आपणा आदीं केलीं. जोआशान बेन-हादादाक 3 फावटी हारयलो आनी इस्रायलाचीं शारां परत मेळून घेतलीं. देवाचें उतर हें